नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमिरात आनी कतारच्या 2 दिसांच्या भोंवडेर आज अबुधाबीत पावले. आपल्या कतार भोंवडेर ते कतारचे अमीर शेख तमीम बिन हमद हांचे बरोबर द्विपक्षीय चर्चा करतले. कतारच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यां बरोबरूय ते चर्चा करतले. दोनूय देशांमदी द्विपक्षीय वेपार सध्या $20 बिलियन इतलो आसा. कतारांत 8 भारतीय नौदळाच्या आदल्या अधिकाऱ्या मरणाची ख्यास्त ह्या विशीं भारत सरकाराक हालींच राजकीय जैत फावो जाल्ले. आपल्या भोंवडेर वचपा पयलीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जारी केल्ल्या विधानान प्रधानमंत्र्यांनी 2014 उपरांत UAEची ही 7वी आनी कतारची 2री म्हत्वाची भोंवडी आशिल्ल्याचें सांगलें. फाटल्या 9 वर्सांत वेपार, गुंतवणूक, सुरक्षा, खाद्य, उर्जा सुरक्षा ह्या मळार व्यापक सहयोगाचें वातावरण निर्माण जालां. आपूण UAEचे राष्ट्रपतींच्या बरोबरूय चर्चेक उत्सूक आसा अशें तांणी नमूद केलें. 14 फेब्रुवारीक जावपी दुबयतल्या संवसारीक सरकार शिखर संमेलनात आपूण संवसारीक फुडाऱ्यांक संबोधीत करतलो अशी म्हायती तांणी दिली. आपल्या UAE भोंवडेर ते अबुधाबीत बांदिल्ल्या पयल्या हिंदू देवळाचें उक्तावण करतले. आज पंजाबचे शेतकार दिल्ली चलो प्रदर्शना अंतर्गत सरकाराकडेन आपल्यो मागण्यो मान्य करून घेवपा हेतान राजधानीच्या दिकेन भायर सरले. तांकां आडावपा खातीर दिल्ली शिमेचेर पुलिसांनी कडक बंदोबस्त केल्लो. ताका लागून साबार ठिकाणांचेर गाडयांची तपासणी आनी मार्गान बदल पुलिसांनी आखिल्ले. पंजाब हरियाणा शंभू शिमेचेर प्रदर्शन करपी शेतकारांक शिपडावपाक पुलिसांनी अश्रू गॅसाचो वापर केलो. तशेंच गौतम बुद्ध नगर जिल्लो पुराय सील केलो. प्रदर्शन करपी शेतकारां विशीं उलयतना भाजपाचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हांणी सरकार शेतकारांच्या हिताची रक्षा करपाक वावुरता तेन्ना भ्रमिश्ट करपी लोकांकडल्यान शेतकारांनी अंतर दवरचो असो उलो मारलो. ऐसे कई मामलों का सहमति बन चुकी थी और उस पर बात आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन कुछ विषय को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग भी उसमें हो सकते हैं जो इसका समाधान के बजाय समस्या के रूप में देखना चाहते हो. पर मैं किसानों से यही निवेदन करूंगा कि वैसे लोगों के जो पूरे वातावरण को प्रतिकूल बनाना चाहते हैं उससे सावधान रहें. महाराष्ट्रात वेंचणुके पयलीं काँग्रेसीक एक व्हड धपको बसलो. काँग्रेसीचे वरिष्ठ फुडारी आनी महाराष्ट्राचे आदले मुखेलमंत्री अशोक चव्हाण हांणी काल काँग्रेसीच्या मुळाव्या सदस्यत्वाचो राजीनामो दिलो. आज महाराष्ट्राचे उपमुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांच्या उपस्थितीत तांणी भारतीय जनता पक्षांत प्रवेश केलो. फडणवीस हांणी तांकां भारतीय जनता पक्ष चड घटमूट करपा खातीर बरोबरी वावर करपाचो भर दिवन तांकां पक्षांत येवकार दिलो. सबका साथ सबका विकास ये भूमिका लेकर प्रधानमंत्री जो पूरे देश भर में जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एक अलग अपनी छवि बनाकर एक अच्छा काम करके दिखाया है, निश्चित तौर पर निश्चित रूप से इम्प्रेस हूं मैं. आज जब हम देख रहे हैं कि देश के सामने कई चुनौतियां हैं, तो चुनौतियों के साथ साथ डेवलपमेंट भी जिस रफ्तार से इस देश में हो रहा है हम सबके लिए बहुत ही प्रशंसनीय है. और आने वाले समय में हम सब साथी मिलकर देश में एक पक्की मजबूर भाजपा की सरकार लाने का हमारा प्रयास निश्चित तौर पर रहेगा. मानसिक शांतीचेर लक्ष केंद्रीत करपी आध्यात्माचो उगडास करपाचो हो वेळ आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आज वलसाड गुजरातांत आयोजीत श्रीमद राजचंद्र मिशनाच्या कार्यावळी वेळार त्यो उलयताल्यो. ह्या वेळार तांणी जैन समाजाच्या संतांचो आनी तांणी समाजा खातीर दिल्ल्या योगदानाची तुस्त केली. ये संस्थान जिस दिशा में जा रहे हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं, ये दुनिया के 200 से ज़्यादा उनका सेंटर्स है. इसी सेंटर्स में लोग जाके यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक करने के साथ साथ पूरा मानवता को ये ज्ञान पहुँचाए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हम क्या कर रहे हैं. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी काल अयोध्येंत वचपी खासा आस्था रेल्वेचे थिवी रेल्वे स्थानकाचेर 5वो बावटो दाखयलो. ह्या वेळार प्रवाशां बरोबर तांणी भासाभास केली.
हातून सुमार 2000 प्रवाशी अयोध्येक वचपाक भायर सरल्यात. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयचे पुराय मंत्रिमंडळ 15 फेब्रुवारीक रामलल्लाचे दर्शन घेतले अशी माहिती दिली. ट्रेन जो पूरे देश भर में स्टार्ट हुई है, आज पहली बार आस्था ट्रेन गोवा से अयोध्या के लिए जा रही है. भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गोवा के सभी लोगों के लिए ये ट्रेन आयोजित किया है. यहाँ के जो कार्यकर्ता लोग जो लोग गोवा से अयोध्या जा रहे हैं उनका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आयोजन किया है. मैं मेरे साथ में हमारे पार्टी के अध्यक्ष राज्यसभा के सांसद सदानंद सिंह टानवड़े, हमारे यहाँ के लोकल सभी एमएलए इस ट्रेन के जो अयोध्या जा रहे हैं उनको शुभेच्छा देने के लिए स्टीविम रेलवे स्टेशन पे हैं. गोवा से अप्रॉक्सीमेटली 2000 लोग आज अयोध्या जा रहे हैं. उनके साथ में आने वाले 15 तारीख को हम रामलल्ला का दर्शन गोवा का पूरा कैबिनेट के साथ और गोवा के सभी लोग एक साथ में रामलल्ला का दर्शन देंगे. ये हमारे लिए भाग्य की बात है कि पहली बार गोवा के सभी लोगों के साथ में रामलल्ला का दर्शन हम 15 तारीख को ले रहे हैं. गोवा के लोगों को प्रतिनिधि स्वरूप में पूरा मंत्रिमंडल और लोग एक साथ में दर्शन लेंगे. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आज कुडचड्या बांदपी नव्या संजय स्कुलाच्या संकुलाचो बुन्यादी फातर बसयलो. ह्या वेळार कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल, शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकार, IAS आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी खासा भुरग्यां खातीर हॉस्टेल सुविधा तयार करपाक मुखार येवपी संस्थांक सरकार कायमस्वरुपी अनुदान भेटयतले, तशेंच तांच्या व्यवस्थापना खातीर लागपी पुराय तरेचो पालव सरकार दितले अशी घोषणा केली. मुख्यमंत्री म्हणून 5 वर्सां तांकां परमनंट हॉस्टेल आणि त्यांचे वोकेशनल सेंटर हे 2, बट वोकेशनल सेंटर आमी काही प्रमाणात हांगासर तांकां वोकेशनल स्टडीज दिवपाक शकतले. बट ज्या परमनंट हॉस्टेलाचो गोंयांत वेगवेगळे 2 कडेन आमी विचार करता, ज्या पेरंट्सांक चिंता आसा म्हाज्या फाटल्यान म्हज्या भुरग्याचें कितें, ती चिंता मिटोवपा खातीर आमी येता त्या वर्सात परमनंट हॉस्टेलूय करपाची तयारी आसा. आमी ज्यो संस्था इनिशिएटिव्स घेवन हे हॉस्टेल जर बांदपाक सोदता आसत जाल्यार तांकां परमनंटली ग्रँट ही आमची दिवपाची तयार आहा. कारण सरकार असल्यो गजाली करूंक शकना, सरकार असल्यो गजाली चलोवपाक शकना. म्हणून जी संस्था फुडें येतली आनी जर परमनंट हॉस्टेल चलयतले आसत जाल्यार तांकां परमनंटली ग्रँट आनी ते हॉस्टेल चलोवपा खातीर लागता तो सपोर्ट हो सरकारा कडल्यान दितलो. काल जाल्ल्या वास्को कार्निवाल मिरवणुकेक थळाव्यांनी व्हडा उमेदीन येवकार दिलो. स्वतंत्र पथ मार्गाचेर मिरवणूक पळोवपा खातीर शेकड्यांनी लोकांनी हजेरी लायिल्ली. वेगवेगळ्या गटांनी सादर केल्ले चित्ररथ, नाच आनी संगीताच्या तालार लोकांनी आपली उमेद भागयली. किंग आनी क्वीन मोमोच्या चित्ररथान कार्निवाल मिरवणुकेक सुरवात जाली. खायात पियात आनी मजा करात हो संदेश किंग मोमोन लोकांक दिलो. मुखेल सोयरे म्हूण समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार वास्कोचे आमदार कृष्णा दाजी साळकार, मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार, वास्को नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार तशेंच नौदळाचे फोगाव विभागाचे अधिकारी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. भारतीय नौदळाच्या गोंय विभागान बँड पथक, संचलन पथक आनी INS मुरगांव ह्या लढाऊ जहाजाची प्रतिकृती दाखोवपी चित्ररथान लोकांचे लक्ष ओडलें. ह्या कार्निवाल मिरवणुकेक एकूण 57 पथकांनी वांटो घेतिल्लो. तातूंत कुटुंब गटान 9, क्लाउन अँड जोकर गटान 14, पारंपारीक गटान 8, फंक जंग गटान 9, इन्स्टिट्यूशन गटान 15 आनी स्पॉन्सर गटान 2 पथकांनी वांटो घेतिल्लो. आयच्यान मलेशियांत बॅडमिंटन एशिया टीम चॅम्पियनशीप 2024 सर्तीची सुरवात जाता. ह्या सर्तींत भारताच्या बायल खेळगडी पंगडाचें फुडारपण PV सिंधू जाल्यार दादल्यांच्या पंगडाचें फुडारपण HS प्रणॉय करतले. ऑक्टोबर 2023 दिमयेची दुखापत जाल्ल्यान PV सिंधू हिणें ते उपरांत एक्काय खेळांत वांटो घेवंक नाशिल्लो. 5 म्हयन्याच्या अंतराळा उपरांत PV सिंधू परत एकदां ह्या सर्तीच्या माध्यमांतल्यान खेळामळार येतल्यो. भारतीय पंगडाचो खेळ फाल्यां सावन सुरू जातलो. बायलांचो पंगड चीना आड जाल्यार दादल्यांचो पंगड फाल्यां हाँगकाँग पंगडा आड खेळपाचो आसा. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमची फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, X हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात.
इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.